dongra poros morto Solisporaci mundi Sogne poros morte Devacha dongra zoruya Dacha mundiran sumuya Devacha dongra zoruya Dacha mundiran sumuya Ishuk das loliu posa Soneras ratu isonta Ekasalang murkodu Anong boriti mundra Evacha dongra zoruya Dacha mundiran sumuya Evacha dongra zoruya Dacha mundiran sumuya मोगाळ बाबा भयणांनो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव येता आनी आयज ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक आमी फुडें सरलेलीं आसतना आमी सांत 3 देसावां घेतल्यो मागतल्यो इलेन आनी क्लिफर्ड डायस ह्या आमच्या भयणी आनी बाबाच्या इंतेसावां पासत तेच परी थॉमस कुतिनो आनी ताच्या फॅमिलीच्या इंतेसावां पासत मागतल्यो आनी तेच परी हेनरी कार्नेरो ह्याय आमच्या बाबाच्या इंतेसावां पासत मागून तांच्या सगल्यांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया तेच परी मागूंक लायला आपलो लग्नीक वार्षिक दीस समारंभात क्लिफ्टन आनी लाउरा फेर्नांदीस तांच्या गोराब्याचेर देवाची बेळसांवां मागुया तेच परी आपले वाडदीस समारंभात जुलियो पेरिस आनी स्कायला पेरिस तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागून तांकां बरी भलायकी मागुया आयज आमचे मदें आसा फादर डेझल फेर्नांदीस ताका सगल्यांच्या नांवान आमी आमचे मदें माय मोगाचो येवकार दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्याची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं भावा भयणांनो एकामेकाच्या सांगाता जिवंक देवान आमकां रोचल्यांत आमी बरोबर वाट चलतली देवाची पोरजां आमी ह्या संवसारांत सांगातान वावरून पवित्र सोबेचो वावर फुडें व्हरोंक गरज आसा जेजू म्हणटा जंय दोगां वो तेगां वो ओदीक जण म्हज्या नांवान एकठांय जाता थंय हांव आसां देखून समुदायीक जिवीत आमी जियेतना आनी एका मनाची आनी काळजाची जावंक वावरता तेन्ना जेजू आमचे बरोबर आसता आनी वावरता एकवटान आमी कितेंय कोत्ता तेन्ना जाल्यार आमकां खुशालकाय आसता मारिया जेजूचे शिसां बरोबर आसली आनी तांकां बुजवण आनी बोरवासो दिताली आयज मारिया आमची माय आमकां सांगातान जिवूंक आनी वावरूंक बोरवासो जाता ह्या मिसांत मारेचे मजतीन सांगातान जिवूंक आनी वावरूंक आमकां देवाची कृपा मागुया प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी कांय पावटी हे समुदायाक जी येताना आमी एकसुरी पडल्यात ओ दोशी जाल्यात ओ जावन पातकाच्या गुलामान जिवन पातकाच्या बोळान भरून वा आमच्या बोळान भरून आमी जायते पावटी दुसऱ्या सोवे
ओ वायटो बी मनीस जावंक आमी वाव उत्ता. जायते पावटी वायटान जिवन आमी तो कुटुंबीक जिवीत जिवंक ते समुदायीक जिवीत जिवंक आमी जायते पावटी विसरल्या. असल्यान दुसऱ्या आमच्या पातकाचेर आमी दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चार वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो ओडवो अपराध. हे पसोद भाग्यून सदांच आंकवार मरे सगल्यांक देवता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सुरपूत बिदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. एक घडी ओगीच रावया आनी आमी आमचेच पासत मागुया. जायते भाव भयण्यांनी आपल्या पासत मागूंक लायला तांचोय आमी उगडास करुया. जायतीं भाव भयणां वेगवेगळे तरेचे पिडींत कश्ट जाता तांकां जेजून पिकोणेचो हात लावन तांचे वयली सगली पिडा रोग बरो करूंक मागुया. आमचीच लागशिल्लीं आमची सोयरीं दायरी आमचे इश्टमीत भायल्या परदेसांनी वावर करता तांकां बापाची कृपा मागुया. सर्वेस्परा देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आयज भोगतीन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनोनेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागिवून पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, कोरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटा तसो क्रिस्त. कोरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिलो. कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. तर तुमी सगळीं बाराबर क्रिस्ताची कूड आनी जोण एकलो आपले पावटीन तिचो एक सांदो. पवित्र सोबेंत देवान थोड्यांक नेमल्यात. पयले सुवातेर शास्त्री, तशींच आसात विजमितां, पिडिवंतांक बरीं करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचें आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचें देणें. तर सगळे धर्मदूत वो प्रवादी वो शास्त्री सगळीं जाणां विजमितां करतात.
पिडीवंतांक बरी करचो गूण सगल्यांक आसा. सगलीं 8व्यो भासो उलयतात. सगलीं तांची समजणी दितात. ओदीक व्हरत्या देण्यांचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगल्या परस श्रेश्ठ वाट ही हांव तुमकां आतां दाखयतां. देवाचें उतर हें. देवाची वड तुका. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. म्हणुया, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. सर्वेस्पराची सेवा करात. आनंदान ताची भोक्ती करात. सोड गितां गावन भितर सरात. संतोसान येयात देवा मुखार. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताच्या मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो. मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताच्या मुखार या. तो आमचो देव. आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. ताचे दारवोटे काडून येयात. ताच्या मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगलीं बाराबोर गायात नोमान. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो. ताचो माये मोग सासनाक उरतो. ताच्या उतराच्या विस्वासान आमचो पिडकेचे पिडकेंत तो विस्वाशी. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. उदकाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोयीसो. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. इतले म्हणसर इलिझाबेथ पोसोड जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे तायेन व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामार्या आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयलोली आनी ताच्या बापाच्या नांवा पोरमणे जाकार्यास म्हूण ताका नांव दिवंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवां म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुजे गोंत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापाची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी तांणी फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुवां. आनी सगलीं अजाप जालीं. तेच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तूस करून तो उलोवंक लागलो. सगलीं शेजारी तोटाकलीं आनी जुदयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुळांक ह्यो गोडण्यो गाजताल्यो. आनी आयकतोल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगून म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो असो तुमकां दिसता.
कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचे सोबे आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वागणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभा जेजून घडोवन हाडल्या आनी हीच पवित्र सभा आयज पासून पवित्र आत्मो वेगवेगळ्या मनशां उदेशी तिका चलयता आनी आकारता. आनी हाकाच लागून पवित्र सभेच्या चिंतपांनी, तिच्या बांदावळींनी, तिच्या गोवळीक उपायांनी त्यो अदीक जिवाळ आनी फळादीक जावंक पावता. आमी सगलीं ही पवित्र सभेचे वांगडी आनी आमी सगलीं हे पवित्र सभेची वांगडी म्हणटूच आमी समुदायाक जी येताना वचून आमच्या कुटुंबांतून जी येताना एक बरें जिवीत जिवंक गरज. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हो नियाळ फुडें व्हरतना एका यादनिकाक 2 फोन कॉल आसताच कॉमन. हे 2 फोन कॉल कॉमन्स आसतात. एक म्हणल्यार केन्नाय भुरगें अर्ज ऑफ डेथ आसा जाल्यार, मरपाचे तोडयेर पावला जाल्यार नवेंच भुरगें जल्माक आयलां तें ताका बॅप्तिजम दिवंक हॉस्पिटलांनी धांवंक पडटा. आनी दुसरें कॉल आसा तें, दुसरें फोन कॉल येता तें जेन्ना कोणाकूय पिडींत आसा, मरणाचे तोडयेर आसा जाल्यार तेन्ना एक कॉल येता ताका सोतेसांव लावंक, एनॉयटींग. प्रितीच्या भाव भयणीनो, यादनीक जाल्यार 6 म्हयने जातले. अशेंच कितें म्हज्या जिवितानूय घडलें. 2 म्हयने जाले, एक कॉल आयले आनी हांवूय बॅप्तिजम दिवंक एका हॉस्पिटलांत गेलो. एका भुरग्याक बॅप्तिजम दिवंक हॉस्पिटलांत गेलो. आनी थंयसर हॉस्पिटलांत गेलो, थंयसर भायर जायतीं तांची सोयरीं जावं तांची इश्टमीत, तांची घरचीं शेजारी लागशिल्लीं थंयसर आसलीं. आनी सगलीं हातीक रोजरी घेवन मागणें करतालीं. सगलीं शेजारी कोण आसात, तांचे अंकल आंटी आसात, मामा आसात, माशनां आसात, सगलीं येवन थंयसर मागणें करतालीं. आनी तांचें हे हेतू, आमच्यांनी आतां कांयच करूंक जावचें ना, आतां फकत देवाचेरूच सगलें दवरलेलें आसा. पूण सगलीं एक फामील कशी, एक समुदाय कशी येवन ह्या भुरग्या पासो ती मागतालीं. जालें 1 म्हयनो जालो आनीक अशेंच कितें घडलें. एक जाणटी वच तरी बेडा वयली काला पडली आनी तिकाय हांव सोतेसांक लावंक गेलो. आनी सोतेसांक लावंक गेल्लो कडल्यान थंयसर हेच भाशेन तांची शेजारी आसा, तांचे इश्टमीत आसा, तांची लागशिल्लीं कोण आसा, जायतीं जाणां येवन मागणें करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सांगूंक सोदता हें, आमी हे समाजांत जी येताना आमी एक समुदाय कशी जिवंक गरज. आनी ही समुदाय पयले सुवातेर कुटुंबांतूच उत्पन्न जावंक जाय. ताची मुळावी शिकवण कुटुंबांत जावंक जाय. आमचो कुटुंबांतलो एकलो वांगडी पासून भायर गेलो जाल्यार हो पातकी जिवीत जियेता जाल्यार वायट रस्तो गेला जाल्यार आमचो कुटुंब तितलो खुशाल बरी जायना, सगलें कुटुंबांत वयर सोकला जाता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक समुदाय कशी आमी जियेताना एकामेकाच्या हातान धरून जिवंक गरज, एकामेकाच्या सांगातान जिवंक गरज, एकामेकाक समजूंक गरज. आनी तेन्नाच आमचो कुटुंब, आमची समुदाय अदीक जिवाळ आनी फळादीक जातली. आयच्या दोनी वाचपाचेर एक धांवती नदर मारुया. आयचें पयलें वाचप आमी भाग्योन पावलो कोरिंतकाराक बरोवन पयलें चिटींग सांगता. एक काणी सांगता धाकटीशी. एक तरणाटें भुरगें आसलें वय, ताचें आख्खें आंग दुखतालें, कूड दुखताली. दोतोरागेर गेलें वय आनी दोतोरागेर गेल्ले कडल्यान दोतोरान ताका विचारलें कितें जालां, आनी तें सांगूंक लागलें म्हजी आख्खी कूड दुखता म्हणून सांगूंक लागलें. दोतोरान तकलेक हात लायलो वय, तकली दुखता ना म्हणूंक लागलें, हात दुखता ना म्हणूंक लागलें, पांय दुखता ना म्हणूंक लागलें. आनी निमाणे घोडे दोतोरान ताच्या हाताक धरले, बोटाक धरले आनी विचारलें. आनी तेन्ना सांगूंक लागलें वय हिंगासर दुखता. हे चेडवाचे तरणाटे भुरग्याचे फकत बोटूच फ्रॅक्चर जाले. एक कुडीचो सांदो मातशें बोट फ्रॅक्चर जालें, पूण आख्खी कूड ताची दुखूंक लागली. अशेंच कितें आयच्या पयल्या वाचपाक मेवता. कुडीचो एकूय सांदो बिगडलो जाल्यार आख्खी कूड तुजी वीक जाता, आख्खी कूड तुजी दुखी जाता.
हाकाच लागून भाग्यून पावल सांगता आमचे दूर एक कुडीचो सांदो भोव गरजेचो. एक कुडीचो एकूय सांदो मातशे पासून बिगडलो जाल्यार सगळी कूड जावन आख्खी आमची कूड ताची परिस्थिती तितली बरी जायना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी जायते फावटी म्हणटा म्हजी तकली उसळटा, म्हजो हात दुखता, म्हजो पांय दुखता. आमी म्हणना तकली उसळटा, पांय दुखता अशें म्हजी म्हणटा. हाकाच लागून आमी सगळे कुडीचे सांदे एकूच कूड करता. तेच भाशेन आमच्या कुटुंबांत आमी जी येताना एकलोय आमचो कुटुंबाचो वांगडी, एकलोय आमचो समुदायाचो वांगडी वायट रस्त्यार पडलो जाल्यार वो वायट रस्तो घेयला जाल्यार ती समुदायाक तितली खुशालकाय आसना, ते कुटुंबांत तितली खुशालकाय आसना. हाकाच लागून कुटुंबांतलो समुदायाचो एक वांगडी भोव गरजेचो. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानाचेर एक धांवती नदर मारुया. आतां एलिझाबेथ आनी जाकेरस जाणटी पिरायेर पावलोली, भुरगें नासलें पूण देवाचेर पात येतालीं, देवाचेर भोव वावाट आसलो. आनी असले परिस्थितींत तांकां कोणाचो तरी आदार जाय आसलो. आनी आमी जाणा आकबार मारी एलिझाबेथीक 3 म्हयने भेट करता, तिची सेवा करता. आकबार मारी गोरबेच आसली करी तरी पूण आपले चिती नासतना तिचो सांगात तिका आदार दिवंक येता. आनी जुदेवाच्या तांचे काळार पॅलेस्टायनांत एक चेडो भुरगो जल्माक आयलो जाल्यार डबल सेलिब्रेशन, डबल जॉय आसतालो. आनी हांगासर एलिझाबेथीच्या कुटुंबान 2 सेलिब्रेशन. एक म्हणल्यार चेडो भुरगो जल्मलो आनी दुसरें म्हणल्यार तांकां जाणटी पिरायेर जें कितें आमी मागलोलें, तांच्यांनी मागलोलें तें तांकां देवान फावो केलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना असल्यो खुशालकाय आमच्या कुटुंबांत समुदायाक आसा तेन्ना सगळें आख्खी परजा वो जावन आख्खी समुदाय खुशाल जाता. न्हय फूच म्हज्या कुटुंबाकूच खुशालकाय न्हय, आख्ख्या समाजांत खुशालकाय भोगता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, 3 संदेश आमच्यांनी घेवंक येता. जेन्ना आमी जायते फावटी म्हणटा जावन यादीक प्रवचन करता तेन्ना जायते फावटी म्हणटा स्वर्गार वचपाची वाट न्हू शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान वेतावय. स्वर्गार वचपाची वाट शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान वेतावय. हाकाच लागून दर घडी प्रयत्न करुया तुज्या शेजाऱ्याक आनी चान्स दिनाकात ती वाट बंद करूंक. तुज्या शेजाऱ्याक आनी चान्स दिनाका ती वाट बंद करूंक. आमी जायते जाणांनी आतां दुर्गां बांदल्यात, जायते जाणांचें आयकूंक येता ताचो माड आमच्या बाटांक येवन नाल्ल पडटात, आमचे नोळे फुट्टात. ते नाल्ल पडले जाल्यार वाटून हायात, झगडी करून नाका, कित्याक स्वर्गार वचपाची वाट बंद जातली उपरांत. कित्याक एकामेकाचे एकवटान जियेल्यार, एकामेकाच्या समजिकायेन जियेले जाल्यार स्वर्गार वचपाची वाट भोव सोंपी जातली. आनी हाकाच लागून हांव जायते फावटी सांगता एक बरें जिवीत जिवंक प्रयत्न करा, एक बरें जिवीत जिवंक प्रयत्न करा. आमी शिमितेरीक पावल्यात न्ही, शिमितेरींत पावल्यात न्ही. आदी न्हू शिमितेरींत फोणाशी क्रॉस आसताले, आतां तितले क्रॉस दिसती पडना, आतां त्यो फातोऱ्यो घालतात, ते ग्रेनायट्स घालतात. पूण एक क्रॉसाचेर एक क्रॉस घालताले थंयसर 2 तारखो आसता, 2 डेट्यो आसल्यो. एक तुजी बर्थ डेट आनी दुसरी डेथ डेट. एक तुजी बर्थ डेट आनी दुसरी तुजी डेथ डेट. आनी मदींकूच न्हू एक डॅश आसता, मदींकूच हे दोनी डेटी मदें एक डॅश आसता, तारीखे मदें एक डॅश आसता. ती डॅश न्हू भोव गरजेची, ती डॅश भोव गरजेची. तूं जल्माक आयला ते मेरितान, तूं मरता ते घडयेसान तुजें पुराय जिवीत ही डॅश कोण आयता. त्यो डेटी इम्पॉर्टंट न्हू, तूं जल्माक आयला ती डेट इम्पॉर्टंट, तूं मेला ती डेट इम्पॉर्टंट, पूण ती डेटी मदें ती डॅश आसा तें पुराय जिवीत तुजें तें भोव गरजेचें. तुजें समाजांत तूं एक बरो मनीस जालो, एक बरो नमुनो जालो जाल्यार तें गरजेचें. त्यो डेटी इम्पॉर्टंट न्हय. हाकाच लागून दर घडी प्रयत्न करुया एक बरें जिवीत जिवंक. एक बरें जिवीत जियेला जाल्यार
सगळे मागीर खुशाल बरी जाता, कुटुंबय खुशाल जाता, समुदाय खुशाल जाता, जे समाजांक आसात विरभागात आसात थंयसरूय सगळीं खुशालकायेची भावना उत्पन्न जाता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत 3 संदेश आमी घेवया. पयलो संदेश आयच्या दिसाक आमी घेवंक येता तो म्हणल्यार एकामेकाच्या सांगातान जिवया. मारिया सांगातान चल्ली. जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना शीस सगळे दुखी जाल्ले, भिरांतीन आसले आनी ते घडी आंकवार मारीन हे सिसांक सांगात दिलो. तांकां तिणें आपल्या सांगातान तांकां बाळगून हाडली. आयज हांव आनी तूं हे समुदायाक जी येताना एकलो पासून आमचो वांगडी वायट रस्त्यार वेता जाल्यार ताका आमी सांगुया, बरें जिवीत जिवंक ताका आपणावंक आमी ताका प्रयत्न करून आमी परत समुदायाक हाडुया. जाल्यार आयचो दुसरो संदेश आमच्यांनी घेवंक येता तो म्हळ्यार एकवट हाडुया. आंकवार मारी एकवट बांदपाची वस्तोरी जाली. जेन्ना एसीस शिपोवन गेल्लोले, भिरांतीन धांवन गेलेले, पूण तिंकां तेणी आपोवन हाडली. तिंकां ते सगळे शिसांचो एकवट बांदलो. आयज आमी समुदायान जियेताना एकामेकाचो एकवट हाडून एक बरो पवित्र सभा बांदूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी जेन्ना आमी सांगातान जियेता तेन्ना एकामेकाच्या एकवटान जियेता तेन्ना ते सहभागिलीपण आमच्या जिवितांत उत्पन्न जाता. आनी तिसरो संदेश आमच्यांनी घेवंक येता तो म्हणल्यार तोखणाय. तोखणाय खूब गरजेची. एक यादनीक आपल्या प्रवचनाक सांगतालो, एकली वस्तोरी वय रिडींग करूंक लागली, देवाचें उतर पुरगोडटाली वय आनी सुमार ती पेसेज उतर देवाचें उतर वाचतालें. तितून सुमार 140 उतरां आसलीं, 140 वर्ड्स आसलीं. आनी 2 उतरां वय तिची प्रनावंस करूंक मातशें प्रॉब्लम जालें. पूण थंयसर कोण आसलीं वय, मुखार कोण आसलीं वय, मीस काबर जाले उपरांत तिका लॉज केली वय. तुवें रिडींग बरें वाचूंक ना, पूण फकत 2 उतरां प्रनावंस रॉंग केली. 138 उतरां तिणें बरे भाशेन वाचलीं, पूण 2 उतरांक लागून तिका काला उडयली. असलें म्हजें आनी तुमचें जिवीत जावंक जायना. आमी संवसाराची यात्रा चलतना सगल्याक हातांत घेवन चलुया आनी समुदाय बांदूंक आमी वावरुया. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, सोंपयतना हेंच म्हणून सोंपयता, आमी रुजार सायबिणीची आमी परबीक तयारी जाता तेन्ना सांगातान चलतले जाल्यार, एकवटान चलतले जाल्यार आनी तोखणायची उतरां दितले जाल्यार एक गरजेचें मागणें कुटुंबांत रोजरी आसप खूब गरजेचें. तर हे पयत मिसाचे भेटीन म्हाका आनी तुमकां बापाची कुर्बा मागुया. देवाचें उतर परगटूंक मागण्यांत रावून आनी सगल्यांक एकामेकाच्या सांगातान जिवंक आमची समुदाय जिवाळ आनी फळादीक करुया. सगलीं उबी रावया आनी हे वेळार कांय आमची मागणी आमच्या बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडारी देवाच्या उतराची शिकवण आमकां दिता ती मांडून घेवंक आमी एकठांय वावुरतेलीं जावंक आनी पवित्र सभेच्या वावरांत अदीक मिसळ जावंक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोताव तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी स्वतान आनी नितीन वावरूंक आनी पोरजेचें आयकूंक ताचें बरेपणा आनी उदारगती खातीर फावो ते उपाय घेवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोताव तुका. आमच्या गोरेब्यांनी आमी एकामेकाचें आयकून घेवंक आनी एक मजबूत एकवटाचें जिवीत जिवंक आनी वाड विवाड उप्रासतात तेन्ना भासाभास करून एकामेकाचें आयकून रोज सुटावे करूंक
आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जेसूच्या नावान बापा, हे मागणी तुका आमच्या नावेलकारां खातीर मागुया. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी देवाचें उतर परगोट जाता ताचो बरो फोळ काडून एक प्रिती मोगाचें जिवीत जिवन आपआपल्या कुटुंबान सोंसकायेन जिवंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा, हे मागणी तुका जेचो मोगाळा ह्या आमचे भयणीन कांय मागणी तुजे सोशिंगांतल्या ती तुका मानता जाल्यार आमकां फावो करूंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पोदबिदार देवा बापाक मानता तसलें चा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी मोहिमे आमच्या आपले पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोमया जेजू बागेवन मारयेचो आकवारकूस वो दोयाळपणान तुवें तुज्या सुर्गीच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा किरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. हे पासत ही देणी आमी तुका भुक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. तेच वरवीं आनी सायबीण मायचे विणोनीन तुजे देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरोवन म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक कायम बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तुज्या ओजावंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागयोंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विचमितां. सूर काळी मनशातायन कितली अप्रेमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणेचेर काकलोतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमचो फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूताच्या दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणीक आमचे ताळे मेळूंक आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Provide,
git tuka soiso. Salves porace navi, Sporace na data casor. kasur. Salves porace navi, Sporace na data casor. kasur. Mutsogi, Sorgi, mutsogi, sorgi, mutsogi, sorgi tuka soiso. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळेच पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरून सोसूंक बेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावाटाचो गुटपूर गुट कोरा सुम्याचे सुमी होंडो खाता आनी कासले पियेका इतले पावटी वोय बाबालेसो आमी तुझे मोरो पुरगुटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोवन जेवणपणाचो आमी भोगतीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नर्मतायेन मागता सर्वेस्पुरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेत सोगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाव फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापाव आनी सगळ्या यादनिका वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पडयोंक फावो कोर आमा समेस्तांची आंकवार मारीची मोजत मागूंक एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुजे बागयोन धर्मदुता सान जुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना
आमच्या सुळवणदाराची आज्ञा मनांत धरून जेजून शिकयलें प्रार्थन सगलीं बाबाटान आनी व्हडल्या ताळ्यान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी बरोवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उद्दार काकलोतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पळय सोबेच्या बावाटाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमची सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन आनी हास्ते मुखामळान जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगलीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. दिवसांता मनशांचेका लिपलो रोग्यारोपा तांणी वाडले मुखेल्या पिवले तानेरा तांणी वाडले मुखेल्या पिवले तानेरा. So mahimo, mitbe nasilo. That's all mahimo, mitbe nasilo. That's all mahimo, mitbe nasilo. That's all mahimo, mitbe nasilo.
Wollen urban resta Sanga di donyan sakla Eka jonang puso ili Suglim burgi devaci Eka jonang puso ili Suglim burgi devaci Tatso mahimo, mahimo Mitmer nashilo 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 Onatlo জীবন সালো পরিপূর্ণ করার স্থাপলো Ja paskači težimo Korala će težimo Ja paskači težimo Korala će težimo Tatso mahimo, mahimo Mitmer nashilo Tatso mahimo Mitmer nashilo Tatso mahimo, mahimo Mitmer nashilo Tatso mahimo, mahimo Mitmer nashilo प्रार्थूया. सुर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमचे सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान तेच जिवान दिसान दीस ओदीक भरून आमचे जिवी तुवें सोडयलोल्या भुरग्याच्या मोगाच्या जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमचे मदें आसलो फादर डेझल फेर्नांदस. लोवतली फिरगोजेंत तो पादकूर कसो वावुरता. हालींच कांय म्हयने आदीं तो यादनीक जाला तरी आसतना बरे भाशेन ताणें देवाच्या उतराची मोडणी केली आनी आमकां सगल्यांक एक आत्मीक संदेश
स्वर्गार पावपाक आदाराचो संदेश ताणें आमकां फावो केलो. ह्या पासत सगळ्यांच्या नांवान आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर ताच्या वावराचेर आमी देवाचो उपोट आशिर्वाद मागता. आयज ह्या मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्या सगळ्यांक आमचे दिनवास शाबासकी आनी रुजाय सायबणीचे मोजतीन तांचेरूय आमी बेळसावां मागता. दर दिसा कुमसारांचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता आनी सांजे 4:30 ते 5:30 वाजता. आतां भायर सरतना लुटी करच्यो न्हय. एक्झीट आनी एंट्री गेट आसात, थारायिल्ल्या गेटींतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स सॅक्रिफायस करून आमचे पासत बारी वावुरतात. ती तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. इगोर्जेंत भायल्यो खोदेली हाडून बसच्यो न्हय, थारायिल्ल्या जाग्यांचेरूच बसचें. तुमच्यो मोलाच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो, जावं ते पयशे, हेल्मेट, मोबायल, भांगाराची वस्त. ह्या दिसांनी चोरयो वाडल्यात आनी ह्या पासत चतूर जावया. एंट्री एक्झीट गेट आसा, फुटपाथ आसा, ताचेर कोणेच पार्क करचें न्हय. आमचे पुलीस, आमचे कॉन्फ्रारियाचे वांगडी तुमकां दाखयतात थंयसरूच तुमी मोटरां पार्क करचीं. इगोर्जे भितर आशिल्ल्या आंकवार मारेच्या इमाजीचो मांव घेवंक फुडें सरचें न्हय. भायर आमी इमाज दवरलेली आसा, तिका मान बागोवन नोमान करचो. पेटिशन बॉक्स आमी दवरलेले आसात, तातूंत तुमची मागणी घालची. घडटा जाल्यार वेळ करून पवित्र साक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक पवित्र कुडांत येवन भेट दिवची. भलायके वाटेन कितेंय कोणाकूय जालें जाल्यार फर्स्ट एड कावंटर आसा आमच्या बँड स्टँडान, त्या मनशाक थंय व्हरचो. इगोर्जेच्या आंगणांत दोनूय वाटांनी आमी उदकाची वेवस्था केल्या. कोणाक पिवंक उदक जाय तांणी थंय सरलें घेवचें. आयज आमचें रोजरी हाय स्कूल हांणी कॅन्टीन घातलेलें आसा. जायत्यो वस्तू तांणी दवरल्यात खावपाक पिवपाक. थंयसर तुमी भेट करची आनी त्यो वस्तू घेवन तुमी आदार दिवचो. फाल्यां भुरग्यांक भेटयल्लो दीस ह्या निमतान आमी 9 वाजतांचे मीस सोंपल्या उपरांत म्हणजे 10 वाजता नव्या रुजाय सायबिणीच्या ग्रोटोचेर आशिर्वाद घालतले. भुरग्यांक ह्या मिसाक हाडची. सगळ्या फिरगोसकारांक आमंत्रण आसा. तशेंच कांय आमची भाव भयण वाती विकूंक हांगासर आयिल्लीं आसात. एड्स जाल्ल्या अपांगूड भुरग्यांचो सांबाळ करतात. तांकां बरें शिकप, जेवण, कुशाल जिवीत दिवंक वावुरतात. तर तुमी तुमचो आदार तांकां दिवचो आनी तांच्यो वाती तुमी विकत्यो घेवच्यो. कारितास क्रिस्ती आपल्या वांगड्यांक घेवन क्रिसमस डेकोरेशन ती घेवन आसात, तांकांय तुमी आदार दिवचो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव दिता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं आनी सुरपूत विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ता भाशेन समाजांत समुदाय बांदूंक हांव तुमकां धाडटा. रुजाय सायबिणीक नोबेराचे मागणी. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक थावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागणेच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे.
ह्या वेळार मारेचे मोजतीन तुमची मागणी देवा मुखार दवरच्यो. ए देवाची माई, हे मोचे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोललोली, हे मोचे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. ए संस्थोळ्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनुदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासताली. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. सगलीं बराबर म्हणुया. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो जेतायसा उस्ट्र्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाची माई, आम पापियां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमचे आसरो बेसलांव आमचेर घाल, तुजे हात उगडो. आमी मागतां माये, आमचे आसरो बेसलांव आमचेर घाल, तुजे हात